साळ न्हंयचे उदक पंप करून भायर काडटले। ह्या वावराक लागून उदक नितळ उरतले। तसेच न्हंयचे दोनूय वाटांनी फुटपाथ तयार करतले। बसपा खातीर बाकांचे व्यवस्था करतले। तसेच इलेक्ट्रिक लायटीची व्यवस्था करतले असे उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांनी सांगले। मडगावच्या नुस्त्याच्या बाजारांतल्यान खारेबांद पुला लागसरच्या साळ न्हंयच्या उदकाचो दर्जो सुधारतले असे उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांनी उक्तावण वेळार सांगले। ह्या वेळार आमदार एलेक्स सिक्वेरा, आमदार विजय सरदेसाई हाजर असले। ते भायर साळ न्हंय लोकवस्तीमदी आसा, ते भायर ती ल्हान आसा, तिचो सांबाळ आमी करपाक जाय अशेंय तांणी सांगले। ऐकात। पण आमचे बेतलाक जे आसा पण बेतलांतल्यान साळ न्हंयक सादारणशे एक 5-10 किलोमीटर इवन बोटीन फेर मारून पळयलो की म्हजें इम्प्रेशन आशिल्लें की सकलच साळ न्हंय सामकें पोल्युशन जाला आशिल्लें आनी म्हणून मागीर हे कामाचे मुखार व्हरपा संबंदीत जे प्रयत्न करता आसतनाच हांवें चिंतलें की ना म्हटल्यार वयल्यान साळ नदी खंयच्यान सुरू जाता ती पळोवपाक जाय आशिल्लें। आनी सादारणशे एक 15 दिसां पयलीं आनी परत मागीर काल 2 दिसां पयलीं आलेश बाबा बरोबर वेर्णा लेक जे आसा पळय जें उगमस्थान आसा साळ न्हंयचें उगमस्थान तें पळोवपाक गेलो आनी तें पळयत म्हाका इमिजिएटली लक्षांत अशें येयलें की ना आमी उगम जो आसा पळय न्ही तो पयलीं नितळ करपाक जाय। आनी त्याच बरोबर ताका उगमाक सातल्यान जेन्ना साळ नदी सकयल येता तेन्ना ताका आनी 4 व्हाळ लागतात, ते वेगवेगळ्या ठिकाणींतल्यान ते येतात। तर हे व्हाळ जे आसा पळय न्ही तेय बी निवळ जावपाक जाय, कारण फ्लो ऑफ उदक जो आसा पळय न्ही तो बरो निगूत उरतलो जर जायत जाल्यार वयल्यान साकून जें उदक येता तें उदक सारकें निगूत उरपाक जाय। आनी म्हणून ते बाकीचे व्हाळ आसा पळय न्ही त्या संबंधी सुद्दां डिसल्डिंग करपाक, स्वच्छ करपाक, साफ करपाक आमी जो कितें फुडाकार घेवपाक ते संबंधी इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं आसात। आमच्या त्या इंजिनियराक सांगिल्लें आसा की हें काम जावपाक जाय, बरोबर सुरू जावपाक जाय। आनी आमच्या बाकीच्या म्हणजे दोस्तांनी म्हटलां ते भशेन इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट। आमी गोंया भितर आमच्यो 9 सुमार न्हंय आसात, पूण तातूंतली ही साळ नदी जी आसा पळय न्ही ती सामकी मध्यभागी आसा, जशी जुवारी आनी मांडवी आसा तशी साळ नदी ल्हान जरी आसली सामकी मध्यभागी आसा आनी त्यामुळे लोकांच्या वस्ती भितर आशिल्ली न्हंय जी आसा ती आमी सामकी सांबाळपाक जाय। आनी आमचो कंपेरर जो आसा त्याने म्हटला मिशन म्हणून येस हांव जेन्ना म्हजे कडेन कितें काम येता पळय न्ही हांव पयलीं ताका टॅगिंग करता तें मिशन आनी मागीर थंय फाटीं फुडें पळयना म्हाका कितले त्रास जातले, कितले कश्ट घेवचे पडटले। सो आय वर्क वी आर प्राउड एंड हैप्पी with the Water Resources Department has undertaken this job on behalf of Newham constituency, which I think is a major beneficiary of this project. I would like to assure the department all support necessary, and it will be our endeavour to ensure that this project is a success. Success. चीफ इंजिनियर बदामीन सांगणारे भशेन रिज्युविनेशन ऑफ साल हो आतां सुरवात केल्ली आहा। 23 कोटी रुपया ते मोडटात। चड पयशे आनी मोडचे पडटले, इव्हेंट्साचे थोडे पयशे काडून हांगा घाल्यार बरें पडटलें, पूण रिज्युविनेशन ऑफ द रिवर इज अ सिरियस इशू। इट इज कमेंडेबल दॅट दे हॅव स्टार्टेड इट, बेटर लेट दॅन नेवर। इमिजिएटली ताजे इफेक्ट मेळना, जस्ट लायक गोईंग ऑर्गेनीक इन फार्मिंग converting the entire land to organic takes 7 years, cannot happen overnight. Perhaps this is a way of initiating it, talking about Vedic method of rejuvenating the river. I do hope this thing works out, and people's participation very important. हांगा येवन लोकांनी आमचे स्थानीक लोकांनी चल्ले पळयले ताजो बेनिफीट घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता सक्सेसफूल जातलो। गोवा 365 खातीर मडगावच्यान संदीप तुयेकार।